जेजूची शांती तुमकां सगळ्यांक म्हज्या गोंयकार भाव भयणांनो आनी कोण देवाच्या उतराक आशिल्ल्यान तानेल्यान भुकेल्यान तांकां सगळ्यांच्या जेवच्या नांवान हांव योग करता हे म्हज्या यूट्यूब चॅनलान आनी आयच्या दिसाचो विशय घेवन आयला लुकाच्या पुस्तकांतल्यान 18 20 वयर 16 वड तो प्रितीच्या भाव भयणांनो हे वेळार आमी देवाचें उतर आमी आयकुया देवाच्या उतराची सजमणी जाणबाय आनी बुद्दीन आमी भरुया आनी हो इल्लोसो वेळ आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. तर हो म्हजो उलो तरणाट्यांक तुमी हें पवित्र पुस्तक उक्तें करात. लुकाच्या पुस्तकांतल्यान 18 20 वयर 16 वड आमी वाचुया. तेन्ना जेजून त्या भुरग्यांक आपणाशी आपोवन म्हणलें, भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात, कित्याक देवाचें राज असल्यांचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तो प्रितीच्या भाव भयणांनो हो म्हजो उलो तरणाट्यांक, जीं तरणाटीं जायतीं वायट व्यसनांत आसात, एक वायट जिवीत जियेता, हे वेळार हे देवाचें उतर म्हणटा. हे लुकाच्या पुस्तकांतल्यान 18 20 वयर 16 वड आमी स्कुटावया. देवाच्या उतराची सजमणी आमी घेवया. भुरग्यांक म्हजेशी येवंक दियात आनी तांकां आडाय नाकात, कित्याक देवाचें राज असल्यांचेंच. तो प्रितीच्या भाव भयणांनो जायते आमी हांगासर चुकता. जायतीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक देवाचो मोग दिवंक फाटीं उरल्यांत. आनीक जेन्ना आमी देवाचो मोग दिवंक आमी फाटीं उरता तेन्ना आमचीं भुरगीं तरणाटीं वायट जिवीत जिवंक रस्त्यार तीं पावतात. तर हे वेळार हांव जायतीं तरणाट्यांक पळयता, जायतीं तरणाटीं वायट जिवीत जिवंक रस्त्यार चल्लेलीं आसात, वायट व्यसनांत तीं आसा. आनीक देवाचें उतर म्हणटा तांकां आडाय नाकात, म्हजेशी येवंक तांकां आडाय नाकात. तर आमकां आडायता हो सैतान. हे सैतानान आमच्या भुरग्यांक हे वायट जिवितांत जिवंक रस्त्यार हाडल्यांत. आनीक वायट व्यसनांत आमचीं भुरगीं पडल्यांत जाल्यार सैतानाक लागून. तर हे सैतानान आमच्या भुरग्यांक गुलामपणान दवरलेलीं आसात. पूण देव म्हणटा तांकां आडाय नाकात, म्हजे सरशीं येवंक, कित्याक देवाचें राज असल्यांचें आनीक देवाचें राज भुरग्यांचें जावन आसा. तर हे वेळार तरणाट्यांक हांव उलो मारतां, जरी तर तुमी कसलेच वायट व्यसनांत आसात, कसलेच तुमी वायट जिवीत जियेता जें तुमकां भायर सरोन कठीण आसा, जाल्यार देवाचो आदार घेयात आनी सदांच तुमी पवित्र पुस्तक उक्तें करून देवाचें उतर तुमी वाचात. आनीक तेंच देवाचें उतर जिवें उतर तुमकां सोडयतलें. आनीक तेंच जिवें उतर तुमकां एक नवें जिवीत सुरवात करूंक तुमकां आदार दितलें. तो प्रितीच्या भाव भयणांक हांव उलो मारतां, आवय बापायक जाता तितलें तुमी हें देवाचें उतर पवित्र पुस्तक घेवन तांच्या सांगाताक तुमी वसात आनीक तुमी तें उतर तुमी तांकां दियात. कित्याक जेन्ना तुमी उलयतलीं तें जिवें उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें, तांच्या कानार तें पडटलें आनी तें जिवें उतर तांच्या भितर काम करतलें आनी तेच वेळार तांकां सुटका दितलें, कित्याक त्या जिवें उतराक शक्ती बोड आसा. तो प्रितीच्या भाव भयणांक हे वेळार हांव उलो मारतां, म्हजे तरणाटी भाव भयणांक हांव विनंती करतां, जर तर तुमी कसलेच वायट व्यसनांत आसात जाल्यार कसलेच तुमी वायट जिवीत जियेतात तातूंतल्यान तुमी भायर सरात आनी फुडली वाट जी देवान आमकां दवरलेली आसा ते वाटेन चलोवंक आमी देवाचो आदार मागुया. आनीक जो कोण हो म्हजो व्हिडियो पळयता, म्हजी तरणाटी भाव भयणी, हो स्क्रिप्चर देवाचें उतर लोकाच्या पुस्तकांतल्यान 20 वयर 18 16 वड तुमी वाचात, नियाळ करात आनीक जिवीत बदलात. जो कोण म्हजो व्हिडियो पळयता तांकां हांव परत एक पावट उलो करतां, जाता तितलो हो व्हिडियो शेअर करात. जे कोणाक देवाचें उतर मेळोंक ना तांकां हें देवाचें उतर तुमी वाटात. हें देवाचें उतर चारूय कोनशांनी परगट जावं दी.
आनी जो कोण हो म्हजो व्हिडिओ पळयता तांकां परत एक पावट चेरची शांती म्हणटा आनी इतल्यान हो म्हजो व्हिडिओ हांव सोंपयतां.